नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश बामणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. गोंयांत फुडल्या 16 म्हयन्यां भितर जातले कॅन्सराचे हॉस्पिटल. कर्करोग दिसा निमतान भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दिली म्हायती. मार्ना शिवोले एका आलिशान विलान सापडली बायलेची मेल्ले अवस्थेतली कूड. खून की आत्महत्या कळपाक ना मार्ग, पुलीस करतात फुडलो तपास. ब्रेस्ट कॅन्सराच्या दुयेंतींक गोंय वैजकी महाविद्यालयांत दिले मुफत इंजेक्शन. सुमार 4.5 लाखांचे वखद मुफत दिवपी गोंय देशांतले पयले राज्य. कॉलेजीचे इलेक्शन जिखतकीच वाहतुकीचे नेम फाट्यार मारून काब्रालाच्या पुतान काढली रॅली. वाहतूक पुलीस करतली कारवाय. वेगवेगळ्या विशयावयल्यान तापली कुर्टी खांडेपारची ग्रामसभा. सगळ्या समाजा खातीर आखची मसणभुये खातीर शीम, थळाव्यांची ग्रामसभेत मागणी. सरकारा कडल्यान बालरथ बशींचेर अंतराची मर्यादा लागू. शाळां खातीर 5 जाल्यार उच्च माध्यमीक विद्यालयां खातीर 7 किलोमिटराची मर्यादा. आनी आतां खबरो विस्तारांत. गोंयांत फुडल्या 16 म्हयन्यांत कॅन्सराचे हॉस्पिटल जातले ह्या विशींची निविदा तयार आसा. टाटा मेमोरियल हांच्या वांगडा करार करून तांच्याच सल्ल्या प्रमाण हॉस्पिटलाचो डिझायन थारायतले अशी म्हायती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हाणें संवसारीक कर्करोग दिसाच्या निमतान दिली. केल्ले ते सगळे आमी बिकॉज वी आर इन MOU with Tata Memorial, but we have to go as per exactly what they say. So that is going on. Minute that happens, full swing. Like how we put up the SSB, we'll put that up. Same agency is building it. So कितने महीने होता है? So म्हाका दिसता from the time that final drawing is done, say 14, 16 months. This term only. कॉन्ट्रॅक्टर वगैरे फायनल प्लॅन सगळं झालं. कॉन्ट्रॅक्टर फायनलाइज, एव्हरीथिंग फायनलाइज. ते ड्रॉइंगचं काय होतं ते नको, थोडा कॉस्ट वाढलेला आहे. बंकर नवीन 2-3 नवीन बंकर डील म्हणतात, 2-3 नवीन बंकर आणि त्याचं प्रोव्हिजन करायला पाहिजे ना पुढाऱ्यासाठी. कारण तुम्ही बघितलं की आफ्टर दिस हॉस्पिटल आय डोंट नो वेन द नेक्स्ट हॉस्पिटल विल कम, बट वॉट एव्हर वी डू आम्हाला प्रायव्हेट सेक्टर इट्स नॉट दॅट द प्रायव्हेट सेक्टर पुट्स बेंचमार्क्स दॅट is there. We have to raise our own benchmarks. The government has to raise its own benchmarks where people should say that the government hospital is better than private hospitals. That's my objective. That's it. गोंयांतल्यो गुन्यांवकारी घडणुक्यो कमी जावपाचें नांव घेनात. काबदिराम दर्यावेळेर घोवान बायलेक जिवेशी मारपाची खबर ताजी आसतनाच मार्ना शिवोले असोच एक प्रकार घडला. एका आलिशान विलान एका बायलेची मेल्ले अवस्थेतली कूड सापडली. हो खून काय आत्महत्या हें कळपाक मार्ग ना. पुलीस पंगड घडणूक थळाचेर पावले. पुलिशेन पंचनामो केलो. फुडलो तपास चालू आसा. नमस्कार, आम्ही असा सध्या मार्रा पिलेन ह्या गावात आणि अशी एक घडणूक घडल्या ती म्हटल्यार मार्रा पिलेन हांगासरल्या एका हॉरिझॉन अजुरा विल्यान रावपी त्या मालकाचो जो 77 years old आसा आणि तो खंय तरी एकलो ह्या विल्यान रावतालो. त्याचो काल रात्री खंय तरी एक दुबावीत मृत्यू जालो. घटनास्थळी जे DYSP विश्वेश करपे, त्याचबरोबर पर्वरी PI आणि बाकी पुराय पुलीस स्टाफ जी आसा ती घटनास्थळी उपस्थित आसा. त्याचप्रमाणे हांगासर जी फॉरेन्सिक टीम आसा त्याच्या बरोबर डॉग स्क्वॉड आसा ती घटनास्थळी उपस्थित आसा आणि हेची जी फुडली इन्व्हेस्टिगेशन आसा ती सध्या चालू आसा. अशीच ह्या घटनेचेर जी काही इन्फॉर्मेशन आमकां मेळत रावतली तेचर आमी तुमकां गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान दीत रावतले. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर. ब्रेस्ट कॅन्सराच्या पयल्या दुयेंतींक गोंय वैजकी महाविद्यालयांत मुफत इंजेक्शन्स दिले. अशे तरेन सुमार 4.5 लाखांचे वखद मुफत दिवपी गोंय हे देशांतले पयले राज्य जावन आसा. गोंय ब्रेस्ट कॅन्सर मुक्त करप हे आपले ध्येय जावन आशिल्ल्याचे भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हाणें ह्या वेळार सांगले. संवसारीक कॅन्सर दिसाच्या निमतान भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हाणें GMCत वचून भलायकी सेवांचो नियाळ घेतलो. आयज ब्रेस्ट कॅन्सराचे अवेअरनेस करपाक बी आमचो प्रयत्न पूर्णपणे चालू आसा.
आनी आयज आमी नवें इंजेक्शन एक मोनोक्लोनल आमी नवें इंजेक्शन सबक्युटेनियस आमी चालू केल्लें आसा. एक पर्ट्युझुमॅब ट्रस्ट्युझुमॅब हे कॉम्बिनेशन इंजेक्शन आसा ते सबक्युटेनियस दिवचे पडटा आनी हे आमी पयले पेशंटाक आयज दिल्ले आसा. हे इंजेक्शनाचो कॉस्ट आसा 4,20,000 आनी हे पेशंटा खातीर दिवपाक म्हणून आमी वर्साक म्हाका दिसता असले जे पेशंट आमकां हे लागतले एक 10-12 असे पेशंट येऊ शकता जेंका ह्या तरेचे ट्रिटमेंट प्रोटोकॉल दिले त्यांचे जीवन आमी वाचूं शकता. लायफस्टायल बी आमी इम्प्रूव आनी आयज वर्ल्ड कॅन्सर डेच्या दिसा आमी ह्या निमित्तान आमी आयज चालू करपाचो आमी डिसिजन घेतले. परत एकदा सांगता गोवा पयले राज्य आसा, पयले गव्हर्मेंट गोवा मेडिकल कॉलेज पयले हॉस्पिटल आसा गव्हर्मेंटाचे जे खंय आमी फ्री ट्रिटमेंट आमी दिवपाचो ह्या इंजेक्शनाक आमी इन्क्लूड केल्ले आसा. देशान खंय असले इंजेक्शन फ्री दिना आनी हेज्या माध्यमांतल्यान आमची जनता आमची महिला जेंका ब्रेस्ट कॅन्सर जाता जेंका फक्त केमोथेरपीचेर पयले आमी ट्रिटमेंट दिताले आयज टार्गेटेड सेल थेरपी दिवपाचो आमचो प्रयत्न चालू जाल्लो आसा. टार्गेटेड म्हणजे जेन्ना केमोथेरपी दिता तेन्ना बाकीचे सेल बी तेका अफेक्ट जाता. टार्गेटेड सेल थेरपी केल्यार इम्युनोसेल थेरपी आनी सगळे टार्गेटेड थेरपी हे नवे तरेची थेरपी येवंक लागल्या. हे थेरपी फक्त ते कॅन्सराचे सेल्साचे टार्गेट जावन ते डिस्ट्रॉय करपाचो तेंचो प्रयत्न आसा. तेजे बरोबर इम्युनिटीक खंय त्रास जायना आनी इम्युनिटी वेगळ्या तरेन आमी सांबाळपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आयज रॉशान आमकां 50 कुपन्स दिल्ले आसा. वेगवेगळे ट्युमर मार्कर्स पासून वेगळ्या गोष्टी टेस्ट आमी घेवन करूं शकता. ह्यो टेस्ट जे 50 दिल्ले आसा ते हजारांनी रुपया लागता प्रत्येक टेस्ट करून घेवपाक. केन्ना केन्ना असे मार्कर्स आसता जे कशें म्हणटा ते फाउंडेशन 1 एक टेस्ट आहा. म्हाजे स्वताच्या आईक जेन्ना ब्रेस्ट कॅन्सर डिटेक्ट जाल्ले तिचे ट्रिटमेंट आतां चालू आसा पूण त्याच बरोबर आमकां ते करचें पडलें पळोवपाक की खंयचो ट्रिटमेंट प्रोटोकॉल ताका योग्य तरेन आमी हे करूं शकता. आनी एक केन्ना केन्ना कोण म्हणटा रक्त टेस्ट केल्यार तेज्या माध्यमांतल्यान बी आमी वेगळ्या तरेन आमी म्हायती काडूं शकता. तशें नासता ते टिश्यूच्या माध्यमांतल्यान बायोप्सी जेन्ना करता ते घेवन फाउंडेशन 1 टेस्ट करता. ताका मारक टेस्ट एका अमेरिकेक धाडचे पडटा. आयज बी मुंबयच्यान अमेरिकेक धाडटा. अमेरिकेच्यान ते टेस्ट करून मागीर तुका गावता. आमकां ही सोय आमच्या हॉस्पिटलान जाल्ली जाय आनी आमच्या हॉस्पिटलान आमी करपाक सगळे धडपड जे करूंक जाय आमी करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आता बातमी आमदार निलेश काब्रालाच्या पुताची. काब्रालाचो पूत गोंय इंजिनियरींग कॉलेजीचे इलेक्शन जिखलो. ताचे पॅनल सत्तेर आयले. अविनाश काब्राल अध्यक्ष म्हणून वेचून आयलो. सद्याक ताची रॅली चर्चेचो विशय थारला ती एका वेगळ्या कारणाक लागून. पळयात नेमके कितें प्रकरण ते. आदलो मंत्री आणि कुडचडेचो विद्यमान आमदार निलेश काब्रालाचो पूत आता स्टुडंट काउन्सिलाच्या माध्यमांतल्यान राजकारणात पावला. निलेश काब्रालाचो पूत अवनीश काब्रालाचे टुगेदर फॉर जीएससी पॅनल सत्तेर आयला. हातूंत अवनीश काब्राल जीएससी स्टुडंट काउन्सिलाचो अध्यक्ष म्हणून वेचून आयलो. बरी गजाल. मात सध्याक अवनीश काब्राल ताचे जैता परस जैता उपरांत ताणें काडिल्ले रॅलीक लागून चर्चेत आयला. जिखले उपरांत अवनीशान रॅली काढली आणि कसो उत्साह मनयलो तो पळयात. आता काब्रालाच्या पुताची ही रॅली पळयले उपरांत हातूंत तो कशे तरेन बसला आणि स्टंट करता तो पळयात. होच जर खंयच्या टुरिस्टाचो व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो जाल्यार ताका येरादारी पुलीस रोखडे फायन मारपाचे. ते टुरिस्टा वांगडा आपलो फोटो प्रसिद्ध करपाचे. मात काब्रालाच्या पुताक ह्या स्टंटाक लागून येरादारी पुलीस फायन मारतले काय कितें हो मोठो प्रश्न आसा. हो व्हिडिओ काल शेनवारचो म्हणून कळटा. तो जे गाडयेर बसला ती ताचो बापूय आमदार निलेश काब्रालाची. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. शाळेच्या विद्यार्थ्यांची वाहतूक करपी बालरथ बशी यान फुडें फकत 5 किलोमीटर मेरेनूच विद्यार्थ्यांची हार वड करतले. कांय दिसा पयलीं कुंकळे बालरथ बशीक जाल्ल्या अपघाता उपरांत राज्य सरकारान हो निर्णय घेतला. एखाद्या शाळेच्या 5 किलोमीटराच्या रेडियसान बालरथ फिरतले जाल्यार उच्च माध्यमिक विद्यालयाच्या 7 किलोमीटराच्या रेडियसान बालरथ विद्यार्थ्यांची वाहतूक करतले. ह्या नादी बालरथ बशींक अंतराची कसलीच मर्यादा नाशिल्ली. हाचो फायदो घेत कांय शिक्षणीक संस्था पयसुल्ल्यान विद्यार्थ्यांची वाहतूक करताली. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.
आता घेऊया एक ल्हानसो ब्रेक आणि ब्रेका उपरांत पळोवया फुडल्यो खबरो. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for मटर paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना, मजा आ गया. ब्रेका उपरांत येवकार आता पळोवयात फुडल्यो खबरो. आयतारा जाल्ल्या कुर्टी खांडेपार ग्रामसभेत मसणबोईचो विशय बरोच गाजलो. पंचायतीन सुमार 16,000 चौखण मीटर जमीन हिंदू, मुस्लिम आणि क्रिस्तांव समाजा खातीर आरक्षीत केल्ली. मात अजून मेरेन तांची शीम आखूंक ना. धार्मीक वातावरण इबाडचें न्हय ह्या खातीर बेगोबेग तिनूय मसणबोईची शीम आखची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. आयतारा जाल्ली कुर्टी खांडेपारची ग्रामसभा वेगवेगळ्या विशयावयल्यान बरीच गाजली. कुर्टी पंचायत वाठारांत 28 बालवाड्यो येतात. पंचायत ह्या बालवाडींक आर्थीक मदत करताली. कांय कारणांक लागून पंचायतीन मदत करपाची बंद केल्ली. हो विशय घेवन बालवाडीच्या बायेंनी आयज ग्रामसभेत बरोच बोवाळ घातलो. पंचायत मंडळान ताचो मुद्दो आयकून घेवन परतून तांकां आर्थीक मदत करपाचो थाराव घेतलो. तशेंच सरपंचाच्या कॅबिनात CCTV कॅमेरा बसोवपाचो ह्या ग्रामसभेत थाराव पास जालो. जर फाल्यां डिमार्केशन जालें आनी जर मुस्लीम आमच्या जाग्यान जर एन्क्रोच जाले जाल्यार आमी तेंच्या जाग्यार हे कशें डील करतले. ताका लागून हांवें पंचायतीन मागलें की पयलीं डिमार्केशन करा. डिमार्केशन करून मागीर तुमी कितें जी वांटणी आसा कोणाक 5,000, 10,000, 2,000 दिवपाची पयलीं मागीर जावपाची आशिल्ली. हांगा पयलीं तेणी शेअरिंग केलां आनी आतां डिमार्केशन करपाक उठल्या. फाल्यां जर कितें एक असो रिलिजियस वायलन्स जालो जाल्यार कोण जबाबदार आसतलो. ताका लागून आतां मागला की जातले बेगीन ते डिमार्केशन करून घेवचें. कुर्टी खांडेपार पंचायतीच्या एरियाच्यो सोडून एक्स्ट्रा बॉडीज ज्यो बेतोडसून आनी शिरोडेसून कन्सिडर जाताल्यो. त्या खातीर आमी कन्सर्न रेज केलो आनी गांवच्या लोकांनी कन्सर्न रेज केलो की त्यो घेवच्यो न्हू म्हणून. सो तेजेर आमी रिजोल्युशन घेवन त्या मिनिस्टरांक आमी लेटर केल्लें. तेच्या नंतर ती केस कोर्टान घातली गेली आनी ताका स्टे हाडलेलो. त्या कारणा खातीर आमकां खंय ना जाल्यार खंय अशें हाडून येयलें की आमचें डिमार्केशन पेंडींग उरलें फॉर दीस केस. पण आमी आतां क्लॅरिफिकेशन घेता आनी आमी डिमार्केशनान फुडें वयतले. आनी जशें आमी पयलीं प्रपोज केला तशें एरिया डिवायड करून तिनूय हिंदू, मुस्लीम आनी क्रिस्टियन ती आमकां अवेलेबल करून दितले. जो इशू जो आशिल्लो तो ह्या आशिल्लो की जे ICDS तांकां रेंटाक पे करता 2,000 आनी आमी पंचायत एज अ हेल्प अंगणवाडी आमच्यो अरावंड 28 अंगणवाडीज आसा. सो तांकां एक हेल्प म्हणून आमी 1,500 फाटल्या ग्रामसभेक पास जावन आमी ते करताले. पूण खंय ना जाल्यार आमच्या नदरेक हें घडोवन आयलें की जे रेंट आमी पे करता ते ओनराक रेंट पे करूं वचना. सिन्स देन आमी रेम्युनरेशन अशें हाडूना तेंगेलें. पूण क्लियरली सांगता की आमी तांकां फक्त डिटेल मागलेल्यो. त्यो डिटेल तेंच्यांनी दिवनाशिल्ल्यो. 2 जाणांनी दिल्ल्यो त्यो डिटेल्स तेंच्यांनी दिल्या. तांकां आमी पेमेंट रिलीज केला इमिजिएटली. आतां तांकां आमी इन्स्ट्रक्ट केला की तेंच्यांनी आपले डिटेल्स हाडचे ओनराचे रेंट पे करता तांकां आनी सिन्स देन कितलो एमावंट आसा तो आमी तांकां रिलीज करतलो. हांव आसा कुर्टी खांडेपार पंचायतीन जंय ग्रामसभा आशिल्ली. हे ग्रामसभेत खुबशे विशय आशिल्ले. खास करून क्रेमेटोरियम जे आसा हिंदू, मुस्लीम आनी क्रिश्चन भावा खातीर पंचायतीन थोडो जागो अलॉट केल्लो आसा. पूण त्या जाग्याचें अजून मेरेन डिमार्केशन जाल्लें ना. सो आज ग्रामस्थांनी विशय लावन धरलो गांवचो सलोको, धार्मीक सलोको टिकोवन उरपा खातीर जाता तितले बेगीन हे तिनूय स्मशानभुमी ज्यो आसा हिंदू, मुस्लीम आनी क्रिश्चन हेंचें डिमार्केशन जावचें अशी ग्रामस्थांनी मागणी केली आनी पंचायतीन ती मानून घेतल्या. दुसरो विशय आशिल्लो तो अंगणवाडी शिक्षकांचो. कुर्टी खांडेपार वाठारांत वट्ट 28 अंगणवाडी आसा. तांकां सरकारा कडल्यान तेंच्या कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडल्यान ग्रांट्स मेळटात. पूण पंचायतीन कुर्टी खांडेपार पंचायतीन तांकां जस्ट एज अ हेल्पींग हँड म्हणून थोडे एक एमावंट दिवपाक केल्लो. सो कांय कारणां खातीर मदीं तो पंचायतीन एमावंट बंद केल्लो. पूण आज ते सगळ्यो अंगणवाडी शिक्षिका पंचायतीन ग्रामसभेक आयल्यो. तांणी आपलो विशय ग्रामसभे मुखार मांडलो
आणि सरपंचान तशेंच सेक्रेटरीन त्याची दखल घेवन तेंचे कडल्यान कांय जुजबी माहिती घेतल्या उपरांत तो ग्रांट्स परत चालू करपाचें ठरयलां. सो तिसरो विशय आशिल्लो तो कुर्टी खांडेपार पंचायत वाठारांत एका कॉन्ट्रॅक्टरान एका बिल्डरान एक बिल्डींग बांदल्या, पूण थंय वेवस्थीत लोकांक सुविधा ना, ते बिल्डिंगेंत रावपीच लोकांक सुविधा ना, पार्किंग एरिया ना, गटार आसा ते फोडलेलें आसा. सो त्याच कॉन्ट्रॅक्टराची आनी एक बिल्डींग येवपाची आसा. सो ग्रामस्थांनी असो ठराव मांडलो की जो मेरेन तो पयली बिल्डिंगेची डागडुजी करिना, वेवस्थीत लोकांक सोयी सुविधा दिना, तो मेरेन ताका दुसरे बिल्डिंगे खातीर ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट दिवची न्हू, अशी एक सूचना ग्रामस्थां कडल्यान आशिल्ली. पंचायतीन तेजेरूय विचार करपाचो निर्णय घेतला. चवथो विशय आशिल्लो कुर्टी खांडेपार पंचायत वाठारान फाटल्या कांय वर्सांत सरपंच आनी उपसरपंचाचेर कॅबिनान येवन हल्लो जावपाच्यो घडणुको घडल्या. त्या खातीर पंचायतीन CCTV कॅमेरा बसोवपाचो निर्णय घेतलेलो. ऑफिसान CCTV कॅमेरा बसयलात, पूण ह्यो घडणुको सरपंचाच्या कॅबिनान घडिल्ल्या कारणान ग्रामस्थांनी असो निर्णय घेतलो, असो ठराव मांडलो की सरपंचाच्या कॅबिनानूय CCTV बसोवचो, जेणे करून अशे जर प्रकार घडले जाल्यार ते संशयीत कोण आसा ते कॅमेरान कैद जातले. गोमंतक TV खातीर हांव कुर्टी खांडेपारच्यान शेखर नायक. वास्कोच्या पेट्रोल गळटे उपरांत सुमार 2 म्हयने गोंयांत कर्नाटक आनी महाराष्ट्रांतल्यान पेट्रोलाची पुरवण जाताली. ह्या 2 म्हयन्यांत गोंयच्या पेट्रोल पंप धंद्यांक लुकसाण सोडचें पडलें, अशें गोंय पेट्रोल पंप संघटनेचे अध्यक्ष नरहरी ठाकूर हाणें सांगलें. मुरगांव बंदरांतल्या तेल साठवणुकीच्या टाकये मेरेन वचपी पेट्रोल पायपलायनीक लिकेज जावन पेट्रोलाची गळटी जाल्ली. फाटले सुमार 2 म्हयने पायपलायन दुरुस्तीचें काम चालू आशिल्लें. ह्या 2 म्हयन्यांच्या काळान गोंयच्या पेट्रोल धंद्यांक कर्नाटक आनी महाराष्ट्रांतल्यान पेट्रोल हाडचें पडलें. भायल्यान पेट्रोल हाडटना दरेका टँकरांतल्यान कांय प्रमाणात पेट्रोल उणें जातालें आनी हाचो फटको गोंयच्या पेट्रोल पंप धंद्यांक सोंसचो पडला. माटव्या दाबोलीन जे लीक जाली पयल्यान सगळ्यान पयलीं हांव म्हणटा इट वॉज एन अनफॉर्च्युनेट इन्सिडंट. आमी अनफॉर्च्युनेट म्हणटा कित्याक हांव पणजेन रावता. थंयच्या माटव्यांतल्या लोकांक ड्यू रिस्पेक्ट तांकां खूब त्रास जालो आनी पूण त्रास जालो तांणी त्रास काडलो थंयच्या लोकांनी. पूण हो त्रास जंय हे असल्यो टाकयो जावं खंय आसा त्यो खंय ना खंय तरी जावचे पडटल्यो, कित्याक आज पेट्रोल आनी जावं गॅस बीस हे म्हणटा हे आमचे एसेन्शियल कमोडिटी. हो हांगा गोंयांत आमकां नाका, अमके कडेन नाका आनी हो नाका, हो एक व्हडलो इशू. आतां खंय आसपाचो सेफ्टी आसूंक जाय आनी हें आसूंक जाय, हाजे बद्दल दुमत ना, खंय आसूं न्ही. पूण ताजे शिवाय गत्यंतर ना. पेट्रोल ना जाल्यार खंय तरी आसूंक जाय न्ही स्टोरेज. थंय जेन्ना जालें गव्हर्मेंटाक कळ्ळें तांणी बंद केलें. पूण आमकां पंपवाल्यांक खूब त्रास जालो, कित्याक आमच्यो गाडयो आमकां मिरज, सांगली, बेंगलोर, देसूर खंयच्यान थंयच्यान वचून पेट्रोल हाडचें पडलें. आनी हाडून गव्हर्मेंटाच्या म्हणजे स्पेशली सिव्हिल सप्लायज डिपार्टमेंट विथ संजीत रॉड्रिक्स म्हणटा तो सेक्रेटरी आसा, ताणें लीड घेवन गव्हर्मेंटान चीफ मिनिस्टर आशिल्लो सगळें हें तें इतलें बरें काम करून हें घेतलें की खरी बारीकशी लोकांक कोणाक व्हडली त्रास जावना. थोडी कडेन 1-2 वरांक वरभरांक खंय तरी मातसो पंप ड्राय पडलो, पूण पेट्रोलूच ना, डिझलूच ना. खरें सिच्युएशन ज्या पद्दतीन हँडल केलां ज्या ऑथॉरिटीसीन पंपवाल्यांनी, त्या हातून हें प्रकरण व्हडलें आशिल्लें. पूण ताजी झलक व्हडली लागल्या शिवाय, लोकांक त्रास जाल्या शिवाय सप्लाय सारको आशिल्लो. सेलाचेर इम्पॅक्ट जावना, कित्याक लोकांक सगळ्यांक जाय तशें मेळटालें. आनी ऑयल कंपनीनी सगळी कडल्यान जंय जाय थंयच्यान हाडून हें केलें, सप्लाय जाय तितलो कोणाक कमी दिवना. गोमंतक TV खातीर सुशांत गावस. सांग्यार खैरी खाटो बस थांब्याची सामकी अवतिकाय जाल्या. पायक देवाच्या दर्शनाक येवपी भाविकांक थंय जीव मुठीन धरून बशीक रावचें पडटा. हे बस थांब्याची बेगोबेग दुरुस्ती जावची म्हणून थळाव्यांची मागणी आसा. पळयात सांग्यार खैरी खाटो बस थांब्याची जाल्ली ही अवतिकाय. वयले पत्रे केन्नाय पडपाक शकतात. लोकांक बसपा खातीर धड सुवातूय ना. खांब्यांक कळम आयल्या. अशा परिस्थितीत जर कसली वायट घडणूक घडली जाल्यार ताका जापसालदार कोण हो प्रश्न. पालिकेन बेगोबेग हे बस थांब्याची दुरुस्ती करची म्हणून मागणी. पळय म्हाजे फाटल्यान हो बस स्टॉप दिसता, तेजी दुर्दशा तुमी पयली आसा. जर हांगा संमती हांगा कोणें जर बसलो हेजेर बस स्टॉपार म्हणून हांगा येवन रावलो जाल्यार हें पत्रे ते बस स्टॉपा वयले तकलेर पडपाक शकता आनी इंजर्ड जावपाक शकता. म्हाजे फाटल्यान फातर आसा पळय ते चिरे लायिल्ले,
तेय बसले कडेन हेजेर बसले कडेन चिरी जर लवणान पडले ते कांयच आदार ना, पडले जाल्यार तोय इंजर्ड जावपाक शकता. जाल्यार संबंदीत खातें जे पळय PWD खंयची डिपार्टमेंट म्हणटा आमकां तें खबर ना, पूण PWD लागता हो बस स्टॉप. PWD जास्तीत जास्त लक्ष घालचें आनी संबंदीत कोण जर कावन्सिलर आहा जाल्यार तेणेय बी हेजेर लक्ष घालचें आनी हो बेगीनच्या बेगीन नादुरुस्त असतो दुरुस्त करचो, ही आमची मागणी. हांव आसा खरीखाटो सांगे भागाक आनी हांव जे जाग्यार उबो आसा तो एक बारीकसो ल्हानसो बस स्टॉप आसा आनी तुमी तेजी परिस्थिती पळोवंक शकतात. तेजे चिरे हे जे आसात ते पडपाक पावल्यात. तशेंच हो पळयात बसपाचो जागो आनी वयर पळयात हो पत्रो जो आसा, हो पत्रो हो केन्नाय कोणाच्या तकलेर पडोन तेका इंजर्ड करूं शकता. आनी मुख्य म्हणल्यार हो जो बस स्टॉप आसा हे पळयात, हे मुख्य सांग्या वयलें देवस्थान आसा, पायकळी देवस्थान. आनी जे भक्तगण ह्या देवळाक येतात ते खंय तरी बसीर वचपा खातीर हे बस स्टॉपार रावतात आनी हो बस स्टॉप तेंचे खातीर डेंजरस जावन आसा. सो स्थानीक कावन्सिलर जो आसा तेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता की खंय तरी हे जे अशे जे बस स्टॉप आसा ते कसलें काम आसा ते आमदारा फुड्या या डिपार्टमेंटा फुड्या नजरेक हाडपाचें. पूण अशें कांय जायना. हांगा कावन्सिलर खंय तरी इरिस्पॉन्सिबल दिसता. तशें तूं पळोवंक शकता हे बस स्टॉपाचे हाल सगळे कळमोन गेल्ले आसा. सो ह्या स्थानिकाची मागणी आसा की जाता तितले बेगीन हो बस स्टॉप आसा ताका रिपेर करचो नाल्यार एक नवो बांदचो जेणे कोणाचो तरी जीव वचपाचो वाचतलो. गोमंतक TV खातीर गौरे सतरकर. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटिन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV. गोवन हो खासा तयार केल्लो ब्रँड जो सैमाचे नाश व त्रास न करता झाडां पेडांचे रक्षण करपी. सैमाची राखणी करून कापणी करपाक जाय होच विचार हो ब्रँड करीत आसा. चला तर आमी तेंचे उपक्रम पळोवया. हांगासर आमच्या MPC सेटअप करपाक मोस्टली आमकां गव्हर्मेंटाचो हेल्प मेळ्ळा आनी दिस इज CSR फंड वापरून आमी हांगासर हो सेटअप केल्लो आसा सेंटर. हांगासर लोकल बायलां जी आसा जे लोकांक लायव्हलीहूड ना आनी ज्या लोकांक काम करपाची इच्छा आसा तसल्या बायलांक आमी हांगासर ट्रेनिंग दिवन ह्या सेंटरार काम करपाक आमी आपयल्लेले आसा. तांकां एक प्लॅटफॉर्म दिल्ले आसा एक लायव्हलीहूडा खातीर बारीकसो. जो कितें बायो रिसोर्सीस आमकां मेळटा गोंयांत पिकता ते बायो रिसोर्सीस जशे पणस, नाल्ल, कोकम, आंबे. सो जे कितें एक्सेसान पिकता ते आमी गोवन फार्मरा कडच्यान घेवन ते आमी आमच्या सेंटरार हाडटा आनी वॅल्यू एडेड प्रोडक्ट्स आमी हांगासर तयार करता. जशे एग्जाम्पल आमचे पणस आसा, पणसा पासून आमी जॅकफ्रूट हलवा करता, साठ करता, जॅकफ्रूट पिकल करता. तशे तरे खूब तरेचे प्रोडक्ट्स आमी आमच्या सेंटरार तयार करता. जैव संसाधनाच्या मालकांक आनी गिरायकां मदीं थेट संबंध करपा खातीर संकल्पना केल्लो हो एक उपक्रम आसा. गोवा गव्हर्मेंटान हांगा ह्या कामां सुरू केल्ल्या बायलो आमी हांगा काम करूंक लागल्या आनी ते काम करून आमकां पयलीं हायशें दिसतालें हें आनी काम करून जातलें आनी कितें करतलीं काय अशें म्हणून. हेजे फुडें आतां आमकां कितें दिसलें हें काम म्हणल्यार आमकां कांय न्हूशें जालां आनी आतां कितें जालां मेन म्हणल्यार पयलीं आमी खंयी भायर सरपा वयता तेन्ना आमकां घोवा कडेन हात पसरपा पडटालो. शेणा आमकां कितें दी वचपाक खंयी वयता जाल्यार आतां आमी ह्या स्वता पांयार उबी रावलेल्या आमकां आतां घोवा कडेन हात पसरपा पडना. आमी स्वताची कमोवन आनी स्वता पांयार उबी रावन आमकां व्हडलो अभिमान सो जाला आनी हेज्यानी फुडें आमी आमकां गोवा गव्हर्मेंटान तर आमकां हेजो साथ दीत आनी तेज्यानी बरी करून आनी बरो आमचे हेजेर उबी रावन आमी बरें करूंक शकता.
आणि अशा तरेन गोवन हो ब्रँड सैमाक दुखय नासतना गोंयच्या विकासाक आणि उदरगतीक मदत करीत आसा. With extreme rainfall events showing disturbing rising streak, the number of rainy days with very heavy and exceptionally heavy rainfall has increased worrisomely by more than 100%. Goa, a coastal area. It is already in the grip of climate change driven phenomena, ranging from the impacts of changing sea levels to extreme weather events. Examining this situation, our Chief Minister Dr. Pramod Sawant has inaugurated multi-purpose cyclone shelters across the state and have appealed to people to take good care of these shelters. These shelters are meant to provide refuge to vulnerable populations at the time of cyclone storm and otherwise to be used as school, community centers, etc. This cyclone shelter has been designed after extensive consultations with the community and especially women members of the community. गव्हर्मेंटान ही जी वास्तू तयार करपाक खूबशें योगदान दिल्लेलें आसा तेन्ना ही वास्तू टोटल आतां हँडओवर आमच्या पंचायतीक केल्लेली आसा. जेन्ना ह्या गोंयचेर किंवा ह्या गांवाचेर किंवा सरावंडींग एरिया जी आसा आमची तितून आपत्ती येता तेन्ना जे लोक कितें जालें जाल्यार तांकां आमी हांगर शिफ्ट करपा खातीर तयारी आमची रेडी आसा पंचायतीची. ही जवळ जवळ ग्रावंड +2 आसा आनी तेन्ना सगळ्यो सुविधा हितून तयार केल्लेल्यो आसा. जशें की रावपा खातीर बाज्यो रेडी केल्लेल्यो आसा. तशेंच तेचे सकयल एक किचन आसा की सगळ्यो फॅसिलिटीज आयज तयार करून दवरलेल्यो आसा. This cyclone shelter home is located just next to the fire station. These cyclone shelters are not only for protecting people's life at the time of disaster, but these are also spaces that the community can use in regular time, so they are being put to use as schools, essentially primary schools, as secondary schools, as colleges, as community centers for the community. There are a total 11 cyclone shelter homes all over Goa. We cannot predict when there is a cyclone or a storm, but the Goa Meteorological Department is monitoring the situation and giving us the necessary warning. But Goa government has kept this multi-purpose shelter home intact in case of any emergency.